नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक एक हॅपी गणेश विश करपाक हो हांव धाकटोसो व्हिडिओ करता. तर हे शुभ दिसाक हर एक गोंयकाराक आनी आमचे कुडतरी कसले लोकांक हांव काळजांतल्यान गुड विशीस ऑफ गणेश चतुर्थी तुमकां सगळ्यांक दिवपाक सोदतां. आनीक हो लॉर्ड गणेश जो आसा, हो लॉर्ड गणेश is a god of wisdom, is a god of commerce, god of good fortune. म्हणजे हो देव, हो लॉर्ड गणेश पळय आसा, हो देव बरे बुद्धी दिता मनशाक, बरें नशीब हाडटा मनशाक. आनी कसले तर आमचे लायफान तर हाडकूय आसा जाल्यार हे लॉर्ड गणेशाक आमी जर प्रार्थना करीत जाल्यार ते आमच्यो हाडकूय सगल्यो सुटावो जाताय. ह्या दिसाची चवथ बहुत म्हत्वाची, कारण आमकां येते चवथ म्हणल्यार आमकां दुसरे रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे एसेंब्लीत आसतले. घोडे फ्यू मायट गेट रिइलेक्टेड और फ्यू मायट नॉट गेट इलेक्टेड. तर म्हणजे मागणी गोंयचे लोकां कडेन तशेंच आमच्या कुडतरी कसल्या लोकां कडेन बरी बुद्दीन तुमी हे फाटी बरे प्रतिनिधी वेंचून काडचे. आनी आतां हो थोडेसो काळ उरला जे इलेक्शन येवपा आहा ते काळाक लागून सगळे जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय तेणी बरी बुद्धी यूज करून लोकांची सेवा करची. कित्याक बुद्धी म्हणटाय ती फकत मनशाक बरें करपाक शिकयता, आनी जेन्ना मनीस वायट करता तेन्ना तो आपली बुद्धी यूज करना, कित्याक वायटाचो परिणाम सदांच वायट जाता. तर म्हजी विनंती सगळ्या लोकांक, बुद्धी तुमकां दिल्या ती यूज करात आनी बुद्धी आनीकूय बरी जावपाक लॉर्ड गणेशाचे कडेन मागात, कित्याक तो एक बुद्धीचो देव आनी तो जरूर आमकां बुद्धी दितलो, बरें नशीब हाडटलो आमकां आमच्या लायफान. आनी हर एक मनीस जे पोजिशनाचेर आसा, कसले पदाचेर आसा, ताणें आपली ड्युटी बरी बुद्धीन करची. कोणाकूय तर त्रास जाता, वायट जाता ताजो रस्तो क्लियर करून दिवचो, ही म्हजी मागणी. एकल्याचे तुमच्या घरांत लॉर्ड गणेशान आपली भरपूर ब्लेसिंगां दिवं आनी तुमी सदांच खुशाल रावूं. देव बरें करूं.